प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 6वी चीट 1 ते 6 पर्यंत. आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नाजारेताक जेजूक नाकारता आनी थंय थावन भायर सोडून तो आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताच्या बरोबर गेले आनी सबात पावतूच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजबितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय? हो मारयेचो पूत न्हय? जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दायरामदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना. भोव थोड्या पिडवंताचेर आपले हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विधमीत करूंक जायना जालें आनी तांकां भावार्थना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमान आमी आयकता, आमी वाचता की जेजू जेन्ना नाझरेत गांवांत वेता, नाझरेत गांवांत तो व्हड जाल्लो, तो जल्मल्लो बेतलेम गांवांत, पूण व्हड जाल्लो नाझरेत गांवांत. आनी कितें घडटा जेन्ना जेजू आपलें काम कोमेस करता, तो गालिलिया गांवांत वेता, थंयसर विस्मितां करता, शिकोवन दिता, प्रवचन करता आनी ताचें नांव गाजता. आनी आतां कितें घडटा, ताचें नांव गाजोवन तो आतां आपल्या गांवांत परतून येता, नाझरेत गांवांत येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो नाझरेत गांवांत येता, लोक ताका कितें सजमता की जें ताणें घडलां गालिलिया गांवांत तें ताच्या गांवांत घडटलो. पूण ते जाणवल्ले जेजू कोण तो, ते जाणवल्ले जेजू मोरयेचो आनी जुजेचो पूत म्हणून, ताचे भाव भयणां थंयसर आसली म्हणून. आनी कितें घडटा, तो लोक जेन्ना जेजू आपलें उतर दिता थंयसर त्या देव मंदिरांत, लोक कितें म्हणटा, हो आनी कोण? आमी हो मोरयेचो पूत न्हय? जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचे भाव भयणी न्हय? ताच्यो भयणी हांगाच आमचे बरोबर रावनात काय? आनी ताका मानून घेवंक कबूल नासतात ते लोक. आनी भाव भयण्यो, कितें घडटा, जेजू हें सगळें पळयता की आपलोच लोक, आपल्या गांवचो लोक ताका नाकारता म्हणून तो म्हणटा, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दाऱ्या मदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, ही जेजूची उतरां. जेजू जावन आसा देव, पूण तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येयलो आनी जेन्ना तो आपल्या लोकां बरें जियेलो, नाझरेत गांवांत जियेलो, पूण खरेंच त्या नाझरेत लोकांनी ताका खरोच ओकलोंक ना. ताका ओकळूंक ते विसरले. कित्याक? ते सजमले की तो खरें मोरयेचो पूत, जुजेचो पूत म्हणून. आनी जेजू कितें म्हणटा, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दाऱ्या मदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना. भाव भयणीनो, आनी कितें घडटा, जेजू तांच्या मदें कसलेंच विजमीत करिना. फकत थोड्या लोकांचेर हात धरून तांकां पेकोडी दिता, पूण कसलेंच विजमीत करिना. कित्याक? भाव भयणीनो, देवाक जाय भावार्थ. जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमकां जें जेजून घडलां तेन्नाच तें आमकां फावो जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना, आमी फकत त्या उतराचेर आमी कसलोच नियाळ करिना, तेन्ना आमकां कसलोच फायदो ना. आतां ह्या दिसांनी कितलो लोक देवाचें उतर परगट करता, कितलो लोक देवाचें उतर आमकां सांगता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना तें उतर जें आमकां सांगता, खरेंच आमी तेज्या उतराचेर नियाळ करता? खरेंच जें उतर आमकां शिकयता तें सत्य आमकां सजमणीन दिता? जेन्ना तें उतर आमकां सजमणी दिवन
आनी तें सत आमकां उलोवन तेन्नाच आमच्या काळजान तें उतर रिगता, तेन्नाच की आमचो भावार्थ वाडटा आनी जेजून जें म्हणलां तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. ही विजमितां देवाची आमच्या जिवितान घडटात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूक ह्या संवसारान आपल्या गांवामध्ये आपल्या सोयऱ्यादारामध्ये तो हाजीर आसलो तेन्ना कितें घडलें? लोकांन ताका नाकारलो. तेच भाशेन आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी फकत जो व्हडलो लोक आमच्या सभे येता तांचेच आयकता, खरेंच आमी जेजूचें उतर आयकता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आतां ह्या संवसारान इंटरनेट आसा, वॉट्सॅप आसा, टीव्ही आसा आनी आमकां खूब लोक आयकता, आमकां दिश्टी पडटा, तांचे विशीं आमकां खूब आमी आयकता. खरेंच आमी जो लोक म्हणटा, जो मनशाक व्हडलें नांव आसा, व्हडलें पोजिशन आसा, त्या लोकांचें आमी आयकता. खरेंच आमी आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें देवाचें उतर आमी शिकोवन जेजूचें उतर आयकता. पण जेजू जावन आसा तोच जेजू जो ह्या संवसारान येयल्लो 2000 वर्सां पयलीं. जेन्ना ताणें आदामाक आनी इवेक घडलो कितलीं वर्सां पयलीं, तोच जेजू जावन आसा, तोच जेजू. आयज जो जेजू आमकां आमच्या पवित्र पुस्तकान उलयता तोच जेजू जावन आसा, तोच जेजू आयज, काल आनी फाल्यां. तो बदलना. आनी ताचें उतर केन्नाच बदलना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आमची चोत्राय, आमच्या नियाळ त्या देवाच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच जें जेजून सांगलां आमकां तें आमी उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्नाच की आमच्या जिवितांत विजमितां घडटा. भावार्था वरवीं, त्या उतराच्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमकां आमचो भावार्थ, आमची चोत्राय, आमचो नियाळ जेजूच्या उतराचेर करून आमी हें दिसपट्टें जिवीत आमी देवाच्या उतरा वरवीं जियोया. आनी खरेंच जें देवान आमकां घडलां तें आमकां फावो जावपाक हेंच जावन आमचो थाराय जावनी, हेंच जावनी आमचें मागणें. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.